कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीखाऱ्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आम्ही ह्या कार्यावळींतल्यान सदांच एक सामाजिक विषय घेऊन तुमचे मुखार एक तांकां एक राजकीय किनारे आसता आनी आज म्हणजे काल एक मोठो आरोप जाल्लो आसा जो एका BJP सरकारांतल्याच एक माजी मंत्र्यान केल्लो आसा, पांडुरंग मडकयकाराणे, की गोंयांतले सगळे मंत्री आसात ते फकत भ्रश्टाचार करतात, ते फकत पयशे मेजपाक गुंग आसतात आनी स्वता एक माजी मंत्री आसतना आपल्याक एक आपलें काम करपाक 20 लाखाची लाच दिवची पडली आसता जो आरोप जालो। आरोप गंभीर आसा, पूण ह्या हाजेर एक ज्या तरेन प्रतिक्रिया येवपा आशिल्ल्यो तश्यो अजुनूय येनात। सो ह्या हाजेर आमी पयलीं गोवा प्रशासनाक आशिल्ले बाब एल्वीस कोम्स हांकां पयले ताका चर्चा करपाक। एल्वीस कोम्स, तुका आपोवपाचें कारण म्हणजे तुमी एक ग्रूप केल्लो आसा सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी म्हणटा, सो असले इश्यूज तुमी घेतात। म्हाका एक सांगात की जेन्ना एकलो आदलो मंत्री जो ह्या सिस्टमींतल्यान आहा आनी तोय बी BJPंतलोच, ताका जर 20 लाख दिवची पडटात आपल्याक आनी तो म्हणटा हें काम सादें म्हणटा तो, जाल्यार सामान्य मनशाची सद्याक गोंयांत ही परिस्थिती कितें? हो विशयच असो आसा, म्हाका हांसूंक येता एक्चुली। सकाळीं तुमचे पेपर पळयले हांवें, हेडलायन्स की ताणें हो आरोप गंभीर आसा हय आनी ताज्या तोंडांतल्यान जेन्ना आरोप येता तो सिरियसली एक्चुली घेवपाक जाय। एट द सेम टायम पळय दोन दृश्टिकोनांतल्यान हो विशय हांव जाल्यार पळयतां। एक म्हणटा तो नैतीक आनी दुसरो तांत्रीक। मोरली आमी मागीर उलोवया, टॅक्निकली जर विचार करीत ताणें जो स्टेटमेंट केला की आपल्याक 15 ते 20 लाख दिवचे पडले मंत्र्याक, आनीक तो कांय सांगना, फुडें नांव सांगना, आनी तोय बी 15 ते 20 लाख म्हणजे ते एक्झॅक्ट एमावंटूय सांगना, एमावंटूय सांगना। सो त्या हितूंतल्यान पळयलें जाल्यार हीज स्टेटमेंट हेज नो वॅल्यू, झिरो वॅल्यू। बट एट द सेम टायम एक म्हत्वाचें कितें आसता, क्रायम, करप्शन क्रायम जी जाता तातूंत दिवपी आसा तोय एक्यूज जाता। ओके, आतां तो स्वता एडमीट करता आपणें दिली म्हणून, ताका अप्रुवर करप काय ना, दॅट इज सबसिक्वेंट। पूण आतां जेन्ना तो म्हणटा आपणें दिली म्हणून सरकाराक कापसतात, म्हणजे यंत्रणांक जर कापसतात आसत जाल्यार ताणें सो मोठो कॉग्नायझन्स घेवन एंटी करप्शन ब्रांचान ताचेर FIR नोंद जावपाक जाय। मागीर अननोन पर्सन्स आनी तातूंतल्यान ताजे स्टेटमेंटांतल्यान मागीर कितें तुमकां एविडन्स मेळटा ते भशेन तुमी फुडें वचपाक जाय। हें जावचें ना म्हणून हांव ताका व्हडलोसो वॅल्यू दिना। ओके, कित्याक जावचें ना, कित्याक आज ही सिस्टम्स आमची सगळीं कोलमडल्या आनी तेजेर आमी मागीर येवया। दुसरे सायडीन मोरली जर पळोवपाक गेलो जाल्यार येस, इट इज करेक्ट, कित्याक तें सगळ्यांकूच खबर आसा। आज तुमच्या पेपरान हेडलायन्स, गोमंतकान बातमी हेडलायन्स मारल्या, अशीच फाटीं जॉब स्कॅमाच्या टायमारूय सारक्यो हेडलायन्स येताल्यो आनी ताज्या पयलीं सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें PWD जॉब स्कॅमान 35 ते 40 लाखांचो वेव्हार प्रत्येक कॅन्डिडेटच्या फाटल्यान जाला म्हणून तुमीच हेडलायन्स मारिल्ली। बाबूश मनसरतान आरोप केल्लो तो पयलो, एक्झॅक्टली अशेंच मंत्री करता, ताजेर येवया आमी। सो हे न्यू अशें कांय हाणें पांडुरंग मडकयकारान नवें अशें कांय आमकां सांगूंक ना। हो एक आतां न्यू नॉर्मल जाल्लो आसा गोंयांत की ब्रायब दिवप, कसले कामाक ब्रायब दिवप आनी ब्रायब घेवप हें सामकें नॉर्मलायज केल्लें आसा। आनी हें कित्याक लागून चड करून नॉर्मल जालां, आतांच हांवें म्हटलां ते भशेन सिस्टम्स जी आसा, चॅक्स एंड बॅलन्सीस हें आडोवपाक, ती सिस्टम्स सामकी न्हिदवन, म्हणजे ताका आनी जाग आनी येवची ना अशें दिसता आतांच्या काळांत, म्हणून हें जाता। तांत्रीक सायडीन हांवें सांगलां की सरकारान ताचेर, म्हणजे जी यंत्रणा आसा ताणें हें घेवपाक जाय। आनीक मोरल सायडीन लोकांन विचार करपाक जाय की बाबा आतां सगळे कडेन जर होच कल्चर जालो ब्रायब दिवपाचो, फुडार कितें जातलो? आज एकच सांगता म्हत्वाचें, मंत्र्याक पयशे दिवप केन्ना येता हो प्रसंग, ती फायल त्या मंत्र्या कडेन पावता
अमूक फायल ती मंत्र्याच्या हातान पडटा. म्हाका जाल्यार दिसना अशें खंयचेच हितून सरकाराच्या कायद्यांनी मंत्र्या कडेन फायल वचपाक जाय अशें खंय नासता बरयल्लें. हें सगळें चलता तें आतां उदाहरण दिता, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणया. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाची फायल मंत्र्या कडेन वयता. सगळ्यांक खबर आसा. आतां हो मंत्री आसतना हांगा जेन्ना एप्लाय करता तेन्ना तो अमावंट कितले हाजे एप्लाय केले ते डायरेक्ट सिस्टमांतल्यान पावयल्ले आसता. सो हें मोरली पळोवपाक गेल्यार हें जरी रॉंग दिसता जाल्यार तें लोकांनी एक्सेप्ट केलां अशें दिसता म्हाका. म्हणून व्हडलेशें तें आतां म्हणजे सिरियसली कोण घेवचो ना. म्हाका जाल्यार दिसता हें व्हडलें सिरियसली कोण घेवचो ना. तांचेच मंत्री कितें तरी उलोवपाक लागल्या की यू डोंट थ्रो स्टोन्स एट अदर पीपल्स, यू आर लिव्हिंग इन ग्लास स्टोन्स. सो डोंट आमच्या मोविन कुदिनान आज विजयान एक ट्वीट केल्लें आहा. तातूंत म्हणटा मोविन कुदिनान एक स्टेटमेंट केला की तो म्हणटा की मडकयकाराच्या हाजेर हें करता आसतना जाणें कोणें आमच्या हारशाच्या घराक रावता आनी दुसऱ्याचेर केन्नाय फातर मारचें न्ही असं म्हणटा तो. अशें म्हणटा तो अशें विजयाच्या ट्विटाक भितर म्हणला. सो एक हें पयल्यार हें कितें दिसता तुका डायरेक्ट पळय तूं आमचें कांयच वयर काडनाका, आमकांय खबर आहा तुजें वयर काडपाचें कितें आहा तें. दीस टायप ऑफ हें चालू आसता म्हणून अशेंच आसा न्हय. सी कितें आहा हें सगळें प्रॉब्लेम हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार अजाप दिसता की 15-20 लाख आज व्हडली अशी रक्कम हेंच्या करप्शन लेवलान ती म्हाका दिसना व्हडलीशी रक्कम म्हणून. 15-20 लाख मे बी तेन्नाच्या मडकयकाराच्या काळान ती 15-20 लाख व्हडली रक्कम आसली कित्याक टायम गेल्लो आसा. आतां ते कोट्याच्योच खबरो उलयता सगळे. इट इज इन क्रोर्स. सो म्हाका कितें म्हणपाचें आसा, म्हाका आतां उलयता एक याद जाली. हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला जाणा सुशांत बाब, की म्हाका एक नॉवलाची याद जाली, क्रायम आनी पनिशमेंट. क्रायम एंड पनिशमेंट म्हणून एक फेमस नॉवल तेन्नाचो 19th सेंचुरीचो रशियन एक ऑथरान बरयल्लो तो. त्या उतरांतल्यान क्रायम एंड पनिशमेंट म्हाका अशें म्हणपाक जाय, आज जर तो ऑथर जर तो बूक बरोवपाक बशिल्लो जाल्यार गोंयचे परिस्थितीन तो म्हणपाचो क्रायम बट नो पनिशमेंट. ओके. कितें क्रायम घडटा बट नो पनिशमेंट. कोणाक सामान्य मनशाक पनिशमेंट आसतलो. 19th सेंचुरीची स्टोरी क्रायम एंड पनिशमेंट ताका लागू जातली. पूण हांगा कितें आसा, हांगा जेन्ना तुमी रुलींग सायडीन भितर सरले किंवा रुलींग सायडी कडेन बरे रावले जाल्यार तुमकां पनिशमेंट ना. आनी अशी सरकारा भितर कितलींशीं उदाहरणां आमच्या मुखार आसा. आतांच तुवें बाबूश मनसराचो जो उल्लेख केलो, हांव सांगता. स्मार्ट सिटी पणजी धुमशाण सगळें. आज 10 वर्सां जालीं स्मार्ट सिटी करता. हे सगळ्यांक खबर आसा कितें चल्लां तें. लोकांचें म्हणजे जनजीवन सारकें अशें उध्वस्त करून उडयल्लें आसा. बिजनस बंद जाल्लें आसा. कितले लोक मेले तितून, कितले लोकांक त्रास जाले. बाबूश मनसरान स्वता त्या कॅबिनेटीन आसून आरोप केल्ले आसा, 1 फावटी न्ही 2 फावटी न्ही कितलेच फावटी, की स्मार्ट सिटी भितर करप्शन जालां म्हणून. कोण दखल घेतलो तेजी? जेन्ना तुज्याच मंत्रिमंडळांतलो मिनिस्टर म्हणटा की करप्शन जालां म्हणून, यू आर नॉट टेकिंग कॉग्नायझन्स. आनी सामान्य मनशान जर कंप्लेन सुद्दां आयली जाल्यार तुमी कितें करतले? म्हणून हांवें म्हटलां तुमची सिस्टम सगळी बंद जाल्या, न्हिदल्या ती. एक वटच्यान तो आमचो एक तो व्हिडिओ आयलो म्हणून आम आदमी पार्टीचो आमचो पादेकराक पुलीस आपोवन तांचे घेयत आसात. आनी ह्या वटच्यान इतले ओपन हें करून जो सोर्स आसा तो सोर्सान कितें आमची इन्फॉर्मेशन रिलीव केला तो ताकाच आपयनात. सो ही सिस्टम कितें दिसता? हीच ती सिस्टम. क्रायम बट नो पनिशमेंट. कितें तो आतां तो तूं सांगता पळय आम आदमी पार्टी, तो ताचें तें स्थान दुसरे कडेन आसा न्ही. तो फाल्यां जर दुसरे कडेन हेंचे वटेन आयलो जाल्यार दॅट वील बी ओके. वील बी ऑल्सो हय सगळ्यांक क्लियर जातलें. अशेंच जालां तें. हें सामकें अनफॉर्च्युनेट. कित्याक पळय तुमी आतां पळया एंटी करप्शन ब्रांच म्हणून आसा. ओके. कांयच करूंक शकना. कित्याक प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट पळय आसा तो BJP केंद्र सरकार आयिल्ल्याक ताणें तो एमेंड करून मिसकंडक्ट म्हणटा तें सेक्शन तेन्नाचें 13 पळय आशिल्लें तें सगळेंच बदलून उडयलां. ओके. सेकेंड, क्रायम करून सुद्दां हांवें तुजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून सुद्दां तो अहवाल पयलीं हांवें सरकाराक धाडचो पडटा आनी सरकारान मान्यता दिली जाल्यार फुडें वचूंक शकता. सो इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन जाल्यार सुद्दां थंय जाम जाल्लें आसा. मागीर पळया तुमी लोक आयुक्त, गोंयांत एक लोक आयुक्त बसयला तुमी. कितें हायकोर्ट रिटायर्ड हायकोर्ट जज बसयला. ताचे फाटल्यान ताजो एक्सपेंडिचर, ताज्या ऑफिसाचो एक्सपेंडिचर, ताजी सॅलरी कितलेच म्हणजे कोट्यांनी रुपया खर्च. वॉट इज द आउटकम? कित्याक ताणें सुद्दां जर लोक आयुक्तान सुद्दां जर फायनल रिपोर्ट दिलो आयच्या काळान तो रिपोर्ट सरकाराक वचूंक जाय आनी सरकार म्हणटा ना वी रिजेक्ट युअर रिपोर्ट. सो वॉट इज द यूज? विजिलन्स डिपार्टमेंट, स्टेट विजिलन्स डिपार्टमेंट खंय आसा?
हे जर अशें जर आसा जाल्यार आमचे कोर्टाक वचून हाजेर काय करपाक शक्य ना. कोर्टाक वचून कोर्ट म्हणून कितें करतले फायनली आज जो कायदो आसा प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट जो कायदो आसा त्या कायद्या भितरूच कोर्ट कितें तरी डिसिजन दिवंक शकता. ते म्हणटले ना तो कायदो अमेंड केल्लो आसा इट इज ओके अशें कोर्टान गेल्ले पयलीं. आय डोंट थिंक देर इज एनी आउटकम. सो म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा सिस्टम्स वेदर इट इज विजिलन्स डिपार्टमेंट वेदर इट इज एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ द पुलीस स्टेशन जे आसा ऑर लोक आयुक्त जे आसा गोंया भितर they have completely gone to sleep or they have been put to sleep. Let me put it that way. तांकां गुळयो काय कितें दिवन तांकां सगळ्यांक न्हीद घातलेली आसा म्हणून हे क्रायम कॅन बी कॅरीड आउट एट वील विदाउट विथ इम्प्युनिटी. ताका पनिशमेंट ना. एल्वीस हो एक एंगल जालो. सद्या हो आमचो नॉर्मल तूं ब्युरोक्रेट आनी हांव जर्नलिस्ट ह्या चर्चेंतल्यान आज एक आनी एक भितर प्रत्येक हातूंत भितर सद्याक गोंयांक तुगेले कितें चलता ताजे परस कितें लिपला ताका चड म्हत्व आसता. म्हणजे ताका चड अंडरकरंट्स आसतात ते. सद्याक एक बोवाळ चल्ला की बी.एल. संतोष BJPचो तो येता ताका मेळून हो आमचो मडकयकार भायर येता ताज्या फाटल्यान हो स्टेटमेंट जाता. एक दुसरो बोवाळ जाता की आतां एक दोग जाणां कोणाक ड्रॉप करून दोग जाणांक नवे भितर हाडपाक जाय हो एक जाता. तिसरो 2 वर्सांनी इलेक्शन्स येवपाचे आसात सो ताका लागून लॉबिंग. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार ह्या स्टेटमेंटा कडेन हाज्या कोण आमच्या मडकयकाराच्या स्टेटमेंटा कडेन तूं कसो पळयता कितें ते कोणूय म्हणटलो ही हॅज एक्सप्रेस सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो भायर आयल्या उपरांत. सो भितर कितें घडलें तेंच हय तातूंतल्यान एक रिडींग करूंक शकता. एक मनीस जो पॉलिटिकली अवेर आसा तो एक रिडींग करूंक शकता की तें बरें वचूंक ना म्हणून तांचे भितर मिटींग जाल्ली ती. हांव ताचेर चड कित्याक कॉमेंट करिना कित्याक तांचे येता तशें आमचेय येता न्ही. ना ताजे त्याच हाजे मुखार मुद्दे हांव मुखार येता पूण फकत हय तुका हाजेर कितें. सो हातून एक क्लियर दिसता की इट इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ताका एक्सपेक्टेशना प्रमाणे रिस्पॉन्स मेळोंक ना तेंचे त्या इवन ताका काडिल्लो तेन्ना बसून तो देंवपाक तयार नाशिल्लो. ताका डिमांड फोर्सफुली ताका सांगलें आनी तो हें जालो केन्ना जर पर्रीकार इतलो डेथ बेडाचेर आसून जर हें करपाक शकता मुख्यमंत्री रावपाक शकता आपूण इतलो हे आसतना आपूण कित्याक मंत्री रावपाक शकना हो तेन्ना आर्ग्युमेंट आशिल्लो. करेक्ट. पूण कितें आसता हे फायनली कितें आसा दीज आर पार्टीज इंटरनल मॅटर्स. आमकां म्हत्वाचें म्हणल्यार ताणें जो स्टेटमेंट केला की करप्शन आसा म्हणून आनी आपल्याक मंत्र्याक 15 ते 20 लाख दिवचे पडटा म्हणून दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनीक ताणें हें केलां की दुसरो जो आतां आमदार जो राजेश फळदेसाय तो हांगा साकून थंय वचून आतां तो कितें म्हणटा की मडकयकार की हे आतां भायल्याक भितर घेवन जे कितें कल्चर जाला ताजे हे परिणाम म्हणटा. हाजे फाटल्यान एक जर पळोवपाक गेला जाल्यार आमचो मडकयकार म्हणटा हीज कॅरियर स्टार्टेड वीथ आमचे MGP मागीर काँग्रेस देन BJP. सो हे जर पळयलें जाल्यार ताका आसा का म्हणून आज जे मोविन गुदिनान जर म्हणलां जाल्यार ते सारकें न्ही अशी हे इज अ मोरल रायट टू से दॅट काय म्हणून. करेक्ट. इवन मोविन गुदिनोची स्टोरी तशीच आसा ती जंपिंग स्टोरी आसा. पण आज कितें आहा पळय मडकयकारान कितें म्हटलां तें ओन्ली करप्शनाचें म्हत्वाचें बट एट द सेम टायम तशी BJP जी पार्टी आशिल्ली आनीक लोकांचे म्हणजे ओरिजिनल जे कार्यकर्ते आसा ते तुमकां सांगतले हांव कितें सांगता तांचीच भाशा हांव सांगता तुमकां. तशी पार्टी ती उरोंक ना. आनी हे गोंया पुरतेंच न्ही ते सगळे स्टेटींनी आमी पळयलां न्ही वेदर इट इज कर्नाटका महाराष्ट्रा कितलेशे राज्यांनी अशे तांचे लॉक स्टॉक बॅरल अशे दुसऱ्या पार्टींतले आमदार ओडून हाडप. महाराष्ट्रांत कितें जालें इतले लागीं आमी पळयलां. सो तसो पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना मडकयकाराक व्हडलोसो ग्रावंड आसा म्हणून टू कंप्लेन अबावट सच अ सिट्युएशन. सो बियॉन्ड दॅट आमी सामान्य मनीस आमी आनी कितें उलयतले. सो दॅट इज बेसिकली द इंटरनल वॉर फॉर प्लेस. ते स्पेस पळय आसा ती आतां आनी कोणें घेतल्या अशी मडकयकाराक दिसपाक लागला आनी म्हणून तो आपले एक ट्राय मारता कितें तरी आरोप केलो आनी कितें तरी जालें आनी आपल्याक तें स्थान परत मेळटलें की काय असो ताचो एक प्रयत्न आसलो आसतलो. बट वॉट इज अगेन फंडमेंटली मोर इम्पॉर्टंट इज देर इज करप्शन म्हणटा तो आनी दॅट इज द पॉयंट. इतलो हांव म्हाका ह्या चर्चेचे आमी एंडा कडेन पावले आहात. एक जर हो असोच जर आरोप एक 10 वर्सां पयलीं जर जाल्लो अशें तरी एक मंत्र्यान आदल्या मंत्र्यान आजच्या मंत्र्याचेर आरोप केल्लो आतां मागीर तो प्रूव जावं काय न्हय. एक ओपोजिशन म्हणटा ताजे कडल्यान एक असो बोवाळ स्टार्ट आशिल्लो स्पेशली जर पर्रीकार म्हणजे BJP जर ओपोजिशन आसा ताजो सामको व्हडलो येता आशिल्लो. आज 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 एक विजय सरदेसाय सोडलो
ट्वीट जाल्यार बाकीचे हाजे कडल्यान कितें मेन म्हणजे काँग्रेसीचे इतले हे आसता तांचे कडल्यान कित्याक येना ते सगळे एकच जाल्ले आसा गोंयची पळय जनता आसा दे नो एवरीथींग तशें व्हडलेंसो आतां फरक ना कोण ऑपोजिशन कोण रुलींग बी म्हणटा तें हांवें म्हाका जाल्यार दिसना इट मे बी टेकन अदरवायज बाय सम पीपल पण कितें आसा हांवें फाटीं एकदां म्हटलेलें न्हू हम सब एक हे तो सेफ हे अशी परिस्थिती आसा ती ओके हय आनी कितें आमचे हात फातरापण आहा म्हणटा बाकीच्याचे सगळें तेंच जालां न्हू आतां पळय ग्रेटस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन जर पळयशी गोंयांत जाल्यार ही सतत पळय डिफेक्शनां जाता आनी आतां पळय 8 जाण गेले दॅट इज अ ग्रेटस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन तूं 10 वर्सां फाटीं जर वचत 2011चोच काळ पळय 2010 ते 11 इतलोच लिडींग टू 2012 मार्च एलिगेशनाचो पावस पडटालो दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकर आनी ताचे टीम आशिल्ली ते असो पावस ओतताले हे स्कॅम मायनिंग स्कॅम दिगंबराक न्हीद पडटा काय ना हो प्रश्न पडटालो असो प्रश्न पडटालो सो आरोप जायनासले अशें ना हेच बीजेपी आरोप करी तेच सांगताले आमी गुड गव्हर्नन्स हाडटले आनी आज असो जसो काळ गेलो आमी पळयला देर इज नथींग कॉल्ड गुड गव्हर्नन्स हो कन्सेप्ट नाच तो पयलीं नाशिल्लो आनी आतांय बी ना सो हे सगळीं फटोवपाची कामां कित्याक जेंचेर आरोप जातालो ते सगळ्यांक ताणें भितर घेतले वॉशिंग मशिनान म्हणून हांव परत म्हणटा आज जर तो रशियन ऑथर डॉस्टॉव्स्की ताचो जो क्रायम एंड पनिशमेंट नॉवल आजचे परिस्थितीन जर बरोवपाचो आशिल्लो द टायटल वूड हॅव बीन क्रायम विदाउट पनिशमेंट. सो आतां एकच आतां लास्ट हे करता आसतना तुका कितें दिसता की आतां जे सामान्य नागरीक आसात आनी फकत अशेंच हात पळोवपाचे कित्याक तांकांय बी तांची चूक आसा तांकां तेय आतां इम्यून जाल्यात त्या करप्शनाक म्हणजे सिस्टमाकच ते इम्यून जाल्ले आसात मे बी विथ चॉयस जावं कितेंय जावं बाय फ्रस्ट्रेशन जावं कितें जावं पण दे आर इम्यून. करेक्ट इम्यून अशें जावं ना नंब जाले म्हणजे सारके कितें जालें म्हणजे कांयच कळना हय तशें जाल्लें आहा अशी परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा. ह्या हांगा बसून हांवें खूब फावटी सांगलां की इट इज फायनली हातान लोकांच्या हातान आसा आनी आतां आससर कितें तरी लोक करूंक शकता रिवर्स करूंक शकता मागीर चड काळ गेलो आनीक ते मागीर पॉयंट ऑफ नो रिटर्न पावले मागीर डिफिकल्ट जातलें. इवन आयच्या काळान जर लोक सगळे विचार करपाक लागले कित्याक तितून लोकांचो थोडोसो गुन्यांव आसा. लोक इलेक्शन आयले की हांवें सांगलां कितें दी रे म्हणटा कोण हें मागता तें मागता कोण शिमिटाची बॅगां मागता हें हांवें म्हटलां परत म्हणटा हांगा. सो तें जर मातशें आडायलें आनीक लोकांनी विचार केलो घेवनूय मागीर जाय तांकां जाय तें करपाक जायना तांकां जाता ते घेवन सुद्दां कित्याक हे सगळे चोरयो जाता पळय तातूंतल्यानच कितें मेळ्ळें जाल्यार घ्या तुमी पण फायनली विचार करून जर वोटींग केलें जाल्यार एक होप आसा. आतां तांकां ऑलटुगेदर आय कॅनॉट ब्लेम कित्याक वोटींग केल्ले लोकूय मागीर धांवता ताका लागून एक बरे मनीस येवपाची गरज आसा रायट फ्रॉम ग्रासरूट लेवल. तूं आतां सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवाचे पळय खबर करतालो दॅट इज द मेन एम की पंचायत लेवलाचेर तरी तुमी एटलिस्ट तुमचे पंचायती हातान घ्या. आज सरकार तुमकां दुर्लक्ष करता सरकार आपल्याक वयर जाय ते विचार करता थापता तुमचेर ते थापपाक जायना तुमकां कापस्ताद आसपाक जाय टू ऑपोज दॅट. आतां ती कापस्ताद कोणाक आसूंक शकता न्यू भुरगे जर भितर सरले शिकिल्ले भुरगे भितर सरले जाल्यारूच आसूंक शकता नाजाल्यार तुमी ते मागीर पपेट जावन ते पंचायतींनी बसता दॅट शूड नॉट हॅपन. सो ट्रिपल इंजीन जाता ते मागीर ह्यो जो डबल इंजीन आनी मागीर पंचायत लेवल ट्रिपल इंजीन तुमचेच सगळे मागीर फाटल्यान ते डबे देखता तशें करेक्ट तशें जावपाक जायना म्हणून लोकांक विचार करपाक जाय दीस इज हाय टायम दीस इज द ट्रिगर पॉयंट. आतां मडकयकारान म्हटलां की सरकारा भितर करप्शन आसा दीस शूड मेक द पीपल थिंक दॅट वी शूड नाव रिवोल्ट. सो तुका दिसता की आतां रोखडेच आमचे जे जिल्ला पंचायतीचे हे येवपा वेंचणूक जावपा आहा तातूंत भितर रिफ्लेक्शन जातलें अशें म्हाका व्हडलेसो होप ना. जिल्हा परिशदेचेर तरी होप ना कित्याक जिल्हा परिशद परत ऑन पार्टी लायन्स ते परत आपले भाजप काँग्रेस आनी खंयचे खंयचे पार्टी येतल्योच. आतां तातूंत भितर जर इंडिपेंडंट मायंडेड कोण भायर सरले जाल्यार एक होप आसा आनी लोकांक तांकां पाठिंबो दिवपाक जाय. बट म्युनिसिपल आनी पंचायत इलेक्शनान डेफिनेटली देर कॅन बी अ मेजर चेंज इफ द न्यू जनरेशन स्टार्ट्स थिंकिंग. सो आमी ह्या हाजेरूच आमची ही चर्चा हांगा थांपयतात. मेन म्हणटा तशें की आतां आमी ह्या माध्यमांतल्यान कितलेशेच फाटी सांगले आसतले की आतां जर सगळें कितें चल्लां तें बदलतलो जाल्यार आतां लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय आनी लोकांनी म्हळ्यार स्पेशली जे यूथ आसात तांणी आतां मुखार येवन जर हें कितें चल्लां तें आमी निवळ करया अशें जर म्हणलें जाल्यारच निवळ जातलें नाजाल्यार निमाणे कडेन आतां सद्याक गँगरींग स्टार्ट जालां ते मागीर
एम्प्युटेशना पर्यंत मागीर ना मागीर जालें मागीर सोंपलें तें खरें सांगू आज जर बारीक विचार केलो जाल्यार परिस्थिती सामकी वायट आसा आनी अशें आमी पावले की काय पॉयंट ऑफ नो रिटर्न आनी होप ना. पूण एक आमची कोंकणी भितर एक आसता जेन्ना माप भरता तेन्ना वत्ता म्हणून. करेक्ट. सो अशें कितें सामकेंच निराशावादी रावपाची गरज ना. म्हणून आमी अपील करता न्ही लोकांक. सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एरवीस देव बरें करूं. थँक्यू. आनीक आमचे सगळे जे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.